माझ्या भावांनो आणि भयणांनो, हे सेंट्रल लायब्ररीत पुस्तकां फकत मराठी, कोंकणी आणि इंग्लिश ना, तर पोर्तुगेज, स्पॅनिश, फ्रेंच, लॅटिन ही सगळी पुस्तकां हांगा आसत आनी ही पुस्तकां आयची आनी कालची न्हू तर 1961 पयलीं पासून जी पुस्तकां जी आसत ती गोंयांतली आनी गोंया भायली म्हणत अशा प्रकारची सगळी पुस्तकां हांगा आसत. तुम्ही बघल्यार अजाप जातल्यात. ही 1, 2, 100 आनी 200 न्हू तर लाखांनी पुस्तकां ही अशी सामकी लायनीन की रांगेन लावन दवरलीत. खरांच ही सगळी पुस्तकां बघतना दोळे दिपकावतात. तुमकां ह्या गोंयाचान न्हू तर गोंयांत ज्यो ज्यो राजवटी कोण येयल्यो त्यांचो सगळ्यांचो इतिहास जर तुमकां जावो जाल्यार ह्या विभागांत येयात. ही सगळ्या पुस्तकांनी तुम्ही वाचशात जाल्यार तुमकां कळटा वाचूंक दीस मेळचे ना आनी दीस पावचे ना. खरांच सेंट्रल लायब्ररीच्या ह्या कामाक जे कोण जाळवणदार आसत, जे कोण काम करतात तांकां न्हू खरांच सलाम करपाचो. मी तुमकां आतांच सांगलां पोर्तुगेज, स्पॅनिश, लॅटिन, फ्रेंच ही सगळ्या पुस्तकां ही ह्या विभागांत आसत आनी ह्या विभागांतलो हो सगळ्यांत कायद्याचो जुनो ग्रंथ जो 1584तलो आसा. खरांच ही पुस्तकां बघतना दोळे दिपकावतात. मन सामकें भरावन येता. ही पुस्तकां वाचूंक दीस पावचे ना. भावांनो येयात आनी बघून तरी चल्यात ही पुस्तकां कसली कसली आसत ती. ही जी पुस्तकां आसत ही सगळी पुस्तकां तुमकां जायो तसल्यो परीक्षा दिवं येतात आनी त्या परीक्षे खातीर म्हणजे कसल्याय परीक्षेक बसतल्यात जाल्यार ह्या पुस्तकांचो तुमकां संदर्भ घेवं येता. अशा प्रकारची ही पुस्तकां आसत. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अरे बाबा, घटनेचा पुस्तक जां खरां पयलींच आसा तें हांगा आसा. खरांच ही पुस्तकां बघीत बघीत आमी होंडा 70च्या देव सातेराच्या वाठारांत आजोबाचो उत्सव बघुया. आणि आमी हे लायब्ररींतली वेगवेगळी दालनां जी आसत ती बघुया. हो खंय ही जी पुस्तकां आसत ही सगळी संदर्भ पुस्तकां तुमकां जां काय जायां तर हांगासर मेळटलां. ह्या सगळ्या पुस्तकांनी हो सगळो संदर्भ तुमकां आर्टिकल बरोवंक जाय, लेख बरोवंक जाय, निबंध बरोवंक जाय, जर काही जर तुमकां बरोवंक जाय, तुमकां रिसर्च करूंक जाय, तुमकां एखादा एनफिल्ड करूंक जाय जर खंयच्याय विशयाचेर जाल्यार हांगा येयात. ही सगळी पुस्तकां हजारांनी भरलेलीं आसत. तुमकां खंयचोच विशय जो हांगासर मेळचो ना असं एकय पुस्तक ना. बघा ही सगळी पुस्तकां भरलेलीं आसत. फक्त जाय ते शिकपी, वाचपी आनी बरोवपी. होंडा 70च्या श्री देव सातेरी आजोबाच्या देवळांत हालीं 3 दीस उत्सव जालो. त्या निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक विधी जाल्यो. ह्या 3 दिसांच्या उत्सवाक सत्तरींतल्या कितक्याशाच भक्तांनी देव आजोबाचां दर्शन घेतलां आनी बरां मागलां. दर वर्सा अशेच भक्त ह्या देवाचां दर्शन घेवंक येतात. ह्या धार्मीक उत्सवा निमतान होंडाच्या महिला आनी बारीक भुरग्यांच्या मंडळान देवा कडेन भजनाचो कार्यक्रम दवरलो. ह्या बायलांनी आनी भुरग्यांनी बरां उडयलां भजन.
वर्साच्या उदय परबान होंडाच्या श्री देव आजोबाच्या उत्सवा घरान हाडले. माझ्या संवसारातल्या भावानो, उदयापासून मी ह्या सेंट्रल लायब्ररीत भोंवतूय आणि माझ्या वांगडा ह्या सेंट्रल लायब्ररीचे कुरेटर डॉक्टर कार्लोस फर्नांडीस हांगा आसत. तेन्ना ही सगळी लायब्ररी जी उबी केल्या ह्या तुम्ही सगळं बघल्यात. लाखांनी पुस्तकां हांगा आसत, वेगळीवेगळी वृत्तपत्रां आसत, सगळी ही तुमकां दिसता ती मासिकां आसत. ह्या सगळं करपा संदर्भात, ह्या सगळं दवरपा संदर्भात ह्याचा सगळं श्रेय जो आसा तो हांगातल्या ह्या सगळ्या माझ्या गोंयच्या भावांक जाता. आनी तेतूंतलोच एक मुखेली म्हटल्यार आमचो सर कार्लोस. हें सगळं उबें केल्लें आसा. मी उद्याच्यान तुमकां सांगत आसून तेन्ना ह्या लायब्ररी बद्दल आनीक म्हायती जी आसा ही तुमच्या मेरेन पावची म्हणून मी सरांक विनंती करतो की तुम्ही ह्या संबंद लायब्ररी बद्दल आमच्या सगळ्या गोंयांतल्या आनी गोंया भायर रावपी सगळ्या गोंयकारांक तुम्ही ती म्हायती दिवची. आमचे लायब्ररीचें नांव आसा कृष्णदास शर्मा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी आनी आमची लायब्ररीक 6 मजली लायब्ररी आसा ही. आनी आमचे पयल्या मजल्यार आमची मॅगझीन आसात. 260 मॅगझीन आमी म्हयन्याक घेतात. तशेंच 27 न्यूजपेपर आमी घेतात दिसाक. तशेंच आमचे ब्रेल सेक्शन आसा, तातूंत 150 बुकां आसात, ब्रेल बुक्स आसात. देन हें आसा, स्क्रप्चर आसात, मॅप्स आसात, चार्ट्स आसात. ह्या सेंट्रल लायब्ररींत गोंयचे सगळे ल्हान व्हड येवचे आनी ह्या लायब्ररींत तुमची सेवा करपाक आमकां मेळची अशी विनंतीच लायब्ररीचे कुरेटर डॉक्टर कार्लोस फर्नांडीसान गोंयच्या भावांक विनंती केल्या. आमचे कडेन सेल्फ चेक इन, सेल्फ चेकआउट कियोस्क आसात, जे वरवीं तुमी तुमची बुकां स्मार्ट कार्ड घेवन इश्यू करूं शकता, रिटर्न करूं शकता. तशेंच आमचे कडेन बूक ड्रॉप बॉक्स आसा. लायब्ररी लेट जाली जाल्यार तुमच्यान ती बुकां त्या ड्रॉप बॉक्सान पास करपाची आनी बूक रिटर्न जातलें, जेणे लोकांची आमच्या स्टाफाची गरज आसना. तशेंच सेकंड फ्लोराचेर आमच्या चिल्ड्रन सेक्शन आसा, इंटरनेट सेंटर सेक्शन आसा. थंय आमी फक्त 10 रुपया एक वराक घेतात. तशेंच भुरग्यांक एक किड्स हॉल आसा, थंय आमी भुरग्यांक फिल्मां दाखयतात, डॉक्युमेंटरी दाखयतात, एज्युकेशनल डॉक्युमेंटरीज, आनी सगळी फ्री आसा. तशेंच थर्ड फ्लोराचेर जी बुकां सगळीं तुमी तुमच्या घरान वता 1 म्हयनो दवरपाची, आनी बुकां व्हरतले जाल्यार तुमी मेंबर जावपाक जाय. मेंबर जातले जाल्यार तुमी 200 रुपया भरपाचे, 2 फोटो जाय पडटा आमकां, आनी आयडेंटिटी प्रूफ जाय आसता. आनी तुमी हें पुस्तक आनी एक मॅगझीन 1 म्हयनो दवरूं शकता.
तशेंच चवथे मजल्यार सगळीं बुकां जी रॅर आसात गोंयांत, जी दुर्मीळ आसा ती सगळी आमी सांबाळून दवरली आसा. सगळ्या ऑथरांची, गोंयच्या ऑथरांची ही पुस्तकां हांगा आसात. तशेंच पांचवे मजल्यार सगळीं रेफरन्स बुकां, जी बुकां तुमी हांगा वाचपाची, जाय जाल्यार तुमकां झेरॉक्सूय मेळटा, ₹1 एक पेज. आनी सवे मजल्यार सगळीं बुकां जी प्री लिबरेशन पयलीं पब्लीश जाल्लीं ती सगळीं थंय सांबाळून दवरली आमी. तशेंच आमच्या लायब्ररीन आर्ट गॅलरी आसा, रिसर्च क्युबिकल्स आसा, जांकां कोणाक रिसर्च करपाचो आसा तांकां सेपरेट रूम आसा, कॉन्फरन्स हॉल आसा, लेक्चर हॉल आसा. आनी हें सगळें घडपाक आमकां आमचो डायरेक्टर प्रसाद लोलयेकर हांचो खूब पर्सनल इंट्रस्ट आसा हें घडोवन हाडपाक. आनी आमचो सगळो आमच्या लायब्ररीचो सगळो स्टाफ आसा तेणी सगळ्यांनी आपूण जावन आपले मनान खुशेन काम करून ही सेटअप तयार केल्लो आसा. तेन्ना सगळ्यांक मागता ही लायब्ररी तुमी भरपूर उपयोग करून घेवचो, चडांत चड लायब्ररीक लोक येवचो आनी आमकां संदी दिवची तुमची सेवा करूंक. आमच्या देवेंद्र गांवकारान आमच्या सेंट्रल लायब्ररीन भरान हाडले आणि खरांच बरां केलां. इतकी बरी लायब्ररी आसा हें आमकां खऱ्यांनीच खबर नासलां. माझ्या संवसारातल्या भावानो, दर शुक्रारा बगीत रावात प्रुडंट मिडियाचो माण आनी माणावल्यो सांस्कृतीक कार्यावळी कश्यो जाल्यो हें सांगांक म्हाका इसरानाकत. त्या खातीर gopinath@prudentmedia.in तुमची मतां कळयात. आतां परत मेळया फुडल्या शुक्रारा. तो मेरेन संवसारांतल्या सगळ्या भावानो भयणानो, आमच्या गोंयांतल्या भावानो भयणानो आमचे सेंट्रल लायब्ररींत येयात आनी ह्या सेंट्रल लायब्ररींतल्या वेगळ्या वेगळ्या दालनांनी पुस्तकां आसत, भुरग्यां खातीर वेगळे वेगळे खेळ आसत, खेळणी आसत, त्या सगळ्यांचो लाभ घेया आनी तुमच्या जिणेंत ह्या सेंट्रल लायब्ररींतल्या संत कवी कृष्णदास शामा हांच्या ह्या नांव दिल्ल्या लायब्ररींतल्या पुस्तकांचो वापर करात, तेंचं ज्ञान तुमच्या बुद्देंत घालात आनी खरांच जैतिवंत जायात. आतां परत मेळया फुडल्या शुक्रारा. तो मेरेन तुका सगळ्यांक गोपीनाथ गांवसाचो नमस्कार.